नमस्कार. माणका मोतयाच्या या आयच्या दुसऱ्या भागांत शकुंतला आणि टिना सांगताक या दुसऱ्या भागांत तुमकां परत एक पावट माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तांची तुमकां वळख करून दिवपाची गरज ना. तरी आसतना म्हज्या दावे वाटेन शकुंतला भरणे, ऑल इंडिया रेडिओचे कलाकार, आनी तेच परी टिना कॉस्टा हेवूय ऑल इंडिया रेडिओचे कलाकार. ताचो बापूय आलन कॉस्टा हाणें जायतो ऑल इंडिया रेडिओचो वावर केला. तरी आसतना परत एक पावट तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळींत तांकां दोगांकूय परत एक पावट येवकार दिता. आनीक तांच्या लागच्यान आनीक थोडे अनुभव जे ऑल इंडिया रेडिओचेर कशे तरेन वेगवेगळ्यो कार्यावळी ती हाताळटात, हँडल करतात, हाचे विशीं थोडी म्हायती आमी जाणून घेवंक सोदतात. हांवूय ऑन द वर लायनीचेर आसता, पूण लायनूच मेळना. हय, पूण त्या टायमाक कसले तरी काळजांतल्यान एक वायट ना. ऍक्च्युली कितें जाता, जायतीं जाणां म्हणटात आमकां आयकुपी, तुमी आमचो कॉल घेयना अशें म्हणून. ऍक्च्युली आमकां दिसना कोणाचो कॉल येता आनी आमचो हो नंबर, तांचो जो नंबर येता तांकां दिसता आमी पळयतात तो नंबर आनी घेयनात म्हणून कॉल. बट दॅट इज नॉट रायट. इट इज बिजी आसल्यार लायन बिजी आसता. पूण तुमच्यो 2 लायनी आसतात? आमची 2 लायनी आसतात. पूण जेन्ना तुमी हो प्रोग्राम फोन इन गोंयची ल्हारां म्हणया हीच कार्यावळ जेन्ना ती हँडल करता, ही हँडल करता आसतना तुमकां जेन्ना कॉल येतात, ते कॉल लायन मेळना, पूण कशें कितें हँडल, ते कशें जातात हँडल? म्हणजे जे कांतार तुमकां एक म्हाका कांतार जाय, हांवें तुज्या लागीं मागलें जिमी आनी जॅनी, हय, पूण तें तुज्या दिवंक घडोंक ना. पूण दुसऱ्या विकाक, दुसऱ्या सोमनाक तुवें तें कांतार दिलें. पूण तेन्ना त्या वेळार कितें जाता न्हू, मातशें डिफिकल्ट जाता तें कांतार मेळोवपाक कंप्युटराचेर. आनी जेन्ना तूं उलयता म्हजे लागीं तेन्ना आमी ट्राय करतात, कंप्युटर सर्च घालून आमी ट्राय करतात. आनी मेळना पळय तेन्ना हांव सांगता तुका मेळना म्हणून, मेळोंक ना म्हणून. पूण हांव बरोवन दवरता आनी हांव जाणा आसलें येता ते सोमनान येतलें म्हणून. तेन्ना हांवें म्हणलें येवून केलो हांवें, आय वील डेफिनेटली पुट हीज प्ले हीज सॉंग म्हणून. पूण जाता तितलें तूंच न्हू त्यो बाब, जायतीं जाणां आमची आयकुपी आसता. हांव तांकां जेन्ना प्रॉमीस करता तेन्ना हांव दवरता ताची, आनी तांची मेळना जाय. पूण शकुंतला तुजी कशी तयारी चलता? म्हाका आतां हें फोन इन प्रोग्रामा पुरतें उलयता, पूण म्हाका ओवरऑल रेडिओचेर उलोवपाचें आसा. ओवरऑल म्हणजे कशें, आतां पळय आमी जॉयन जाला तो पिरियड आकाशवाणीर हांव जेन्ना आयलां तो पिरियड 91-92तलो. आनी तेन्ना दूरदर्शन आयिल्लें पूण तितलो ताजो प्रभाव नाशिल्लो. आनी तेन्ना आमचेर खूब बंधनां आशिल्लीं, कित्याक इतलेंच उलोवपाक जाय, इतलेंच करपाक जाय, प्रायमरी चॅनल जेन्ना आशिल्लो तेन्ना. आनी आमी तितलेंच अमको संगीतकार, अमको गितकार, अमको गावपी अशें म्हणून आमी पदां सोडप. मात थंय कितें जातालें, थंय आमच्या नजाकतीक किंवा आमची जी आर्टिस्टीक स्टायली कडेन खंय तरी आमकां बंधन पडटालें, कळ्ळें, लिमीट येतालें. हें लिमीट आज आमकां क्रॉस करपाची एक मेकळीक आमच्या साहेबांनी आमकां दिल्या, कळ्ळें. आनी ताका लागून कितें जालां, म्हाका दिसता खुबशे कार्यक्रम जे आसा त्या कार्यक्रमांनी आमी पदां सगळे कडेन आयकूंक मेळटात. रेकॉर्डी बाजारांत मेळटात, सीडी मेळटात. एका काळार सीडीच नाशिल्ल्यो, आतां त्यो कॅसेटी, टेपी, LP ती आमी वाजयतालीं. पूण आज इतलें मुखार पावलां, सीडी वचत थंय तुका जाय तें अवेलेबल मेळटा, नेटार गेलो थंय अवेलेबल आसता. पूण आमचें काम कितें उरलें? तुजें काम कितें? तूं कितें काम करता थंय? आतां पळय, हांव फक्त हो गीतकार, हो गायक तें तुका वाचूंक मेळटा. म्हाका जर तर त्या गितान भितर, त्या संगितान भितर कितें दिसता आसत आनी त्या कलाकारान आउट ऑफ वे वचून कशें मदलें वाद्य वाजयलां, ते वटेन बाब तुका खबर आसा, एक कलाकार जाल्ले कारणान कलाकार एकटो गावपी आसता ताचें काम न्ही, सगळी टीम वर्क आसता. कोणाचें ट्रम्पेट आसता तो तितलेंच दिता आनी तो सारको ताका थंय तें दवरता, तो मागीर फुडें कंटिन्यू करता. चड करून हे जे सहकलाकार आसात तांचो वांटो इतलो म्हत्वाचो आसता आनी ताजेर कोण उलयनात. हो म्हाका वाद्यकाराचेर केल्लो केन्ना केन्ना अन्याय दिसता. तेन्ना म्हजें काळीज म्हाका सांगता की हाजेर हांवें उलोवपाक जाय, हो फ्रिडम हांव घेतां, कळ्ळें. तशेंच ह्या फोन इन गोंयच्या ल्हारांनी
कंप्लेनी कितल्यो आसत नासत लोकांच्यो, पुणून हे जे लोक आमचे कडेन उलयतात तिडकीन सुद्दां उडयतात, रागान उलयतात, तांचे पद आमी दिवंक पावनात, पुणून तांचे उलोवपाच्या स्टायली वयल्यान तांचे भितरल्यान आमचेर एक मोग आसा, आनी मोग आसता थंय राग आसता आनी शीण आसता. म्हणटकूच तांचो म्हाका केन्ना हांव हरशीं तिडकीचें, म्हाका रोखडो राग येता. पुणून हांव तुका सांगू, जेन्ना हांव त्या कन्सोलाचेर बसतां आनी जेन्ना तो मायक ऑन जाता तेन्ना हांव नकळो म्हाका कितें जाता म्हणून म्हाका राग बी कोणाचो येना. म्हाका अशें दिसता की हें काळीज हांवें हांकां दिलां आनी तांणी म्हाका काळीज दिलां. आमच्या दोगांय भितरलें एक नातें जुळां, कळ्ळें. आनी तें नातें दोगूय जाणांचें तें म्हजे खातीर खूब म्हत्वाचें. म्हण ताका लागून म्हाका दिसता रेडिओ आज इतलो मुखार पाविल्लो आसा. कितलेय चॅनल येवं कितेंय येवं, बाकीचे सुद्दां चॅनल जरी आयले, पूण आकाशवाणीचे परंपरेचो म्हणून पळय जो फ्लेवर आसा इतले वर्सां घडींनी, तो हें खंयच वचचो ना असो म्हजें सामकें मत जालां. आनी आज आमचे कडेन जी मेकळीक आसा, आमी नांवान लोक म्हाका शकुंतला म्हणून वळखतात, एक आरजे म्हणून. कोणा खातीर? आकाशवाणीचे खातीर आनी ह्या हाचे खातीर. पण आज तूं दिश्टी पडलें. हय, म्हाका मेन तुका कितें सांगपा जाय जाणा मरे तेवतीन बाब, की आमकां व्हडली आरजे आनी सेलिब्रिटी आनी कोण गावपी आनी अशी व्हडली म्हणून लोक पळयता, कोणूय कलाकार. जनरली म्हजो विचार हो. आतां तूंच इतली तुजे हे तुगेले एपिसोड चालू आसात, तूं सामको जगार पावला अशें हांव म्हणटा सगळ्याक नेटाच्या धर्मान. पुणून म्हाका म्हजें मत स्पश्ट अशें, कलाकार जितलो व्हडलो जाता पळय तितलो तो ल्हान आसता. म्हाका म्हणजे हे पांय जमनीर आसात आनी म्हाका दिसता हांव व्हडलें कित्याक? हांव व्हडलें न्ही, म्हज्या कलेक पळोवपी ते रसीक व्हडले, कारण तांणी म्हजे कडेन आसा म्हणून तांणी प्रूव केलां, हांवें प्रूव करूं ना. तांणी सांगलां तें बाबा हें शकुंतला हें अशें, टिना हें अशें म्हणून म्हजी आयडेंटिटी न्ही, नाल्यार हांव कोण. सो यू नो, म्हजी मेन हो आसता तो कितें, म्हजे जे आयकुपी जे आसतात, जे लिसनर, जे फॅन म्हणून जेन्ना म्हणटात तेन्ना हांव तांचे पेक्षा खूब खूब ल्हान. ही फिलींग म्हाका कायम म्हज्या तकलेन दवरून त्या बुथाचेर हांव बसतां. म्हाका आकाशवाणीचें निवडून काडलां. कितलेशेच लोकां मदीं म्हाका थंय एक एनावन्सर म्हणून निवडून काडलां. कित्या खातीर? म्हजी एक एफिशियन्सी आसा अशें तांकां दिसलें म्हणून म्हाका थंय निवडलां न्ही. म्हणटकूच लोक जेन्ना म्हाका आयकतात तेन्ना हे लाखांनी लोक म्हाका आयकतात आनी म्हाका ते तांकां हांव जाय अशें दिसता. अशें हांव म्हणना प्रत्येकाचो चॉयस वेगळो वेगळो आसतलो, थोड्यांक आवडटलें थोड्यांक आवडचें ना, पूण म्हाका दिसता हांवें सिन्सियरली म्हजें जें काम आसा तें हांवें करचें. आनी केन्ना केन्नाय जर तर तांणी जर आमकां कितें म्हळां जायत जाल्यार तांकां अधिकार बडी मारपाचो. तेवतीन बाब पळय कितें आसा, हांव ते कदेलार बसलें म्हणून हांव जाणकार न्ही. हांव सगळ्या विशयांचेर थंय उलयतां. म्हाका कोणें अधिकार दिला? हांवें ताजेर अभ्यास केला ना. त्या क्षेत्रांत ते एक्सपर्ट आसात ते म्हाका आयकतात. आगो शकुंतला तूं अशें कशें उलयलें, हें बरोबर न्ही. तेन्ना म्हजें काम कितें, की जंय तर हांव अमक्या विशयाचेर उलयतां जाल्यार त्या क्षेत्रांतल्या एक्सपर्टाक कॉन्फिडन्सान घेवन ती गजाल जाणा जावन घेवन मागीरच हांवें उलोवचें. कारण उतर तें एकदां सुटलें काय पावलें लोकां मेरेन. तूं चुकलें न्ही, तूं चुकलें हें चुकलेंच, ताका आनी एक्सक्यूज ना. आतां स्टुडियोन आमच्यो कितल्यो चुको टॅक्निकली केन्ना केन्ना आमकांच हँडल करचें पडटा. आतां हे तुगेले सगळे लोक आसात, कॅमेरामॅन हे ते खंय दिश्टी पडटा बाबडे, पूण ते इतले तुजे खातीर करतात, इतले तुका हायलायट करतात आनी क्रेडीट खरें तांकां वता. आमच्यो खूब चुको घडटात थंय. चुको घडटा म्हणून लोकांक हें कितें करता रे म्हणटात पळय, लायट गेली आमची चूक न्ही, हें कितें उलयता रे अशें म्हणटात. आमची चूक नासता, पूण त्या क्षणाक आयकतल्याची मनस्थिती जाणून घेवप म्हत्वाचें. टॅक्निकल स्टाफ जो तुका मदत करता, रेडिओ तुका जो आयकता, प्रोग्राम सेक्शनांनी जे लोक काम करतात, एडमिनिस्ट्रेटीव सेक्शन, अशें करून एक टीम जाता न्ही ती. म्हणटकूच ह्या टिमीच्या फाटल्यान जरी शकुंतला वाऱ्यार उलयता किंवा जरी शकुंतला स्टुडियोन येवन नेटान सांगता हांव आरजे हांव सेलिब्रिटी म्हणून तूं जेन्ना म्हाका कॉन्टेक्ट केलो पळय तेन्ना म्हाका तशें दिसलें की कोण हांव. सी तुजें व्हडपण, तुवें म्हाका लोकां मेरेन हाडप हें तुजें व्हडपण,
पुणून म्हाका अशें दिसना की हांव कोण व्हडलें आनी म्हाका जर हांव व्हडलें जर आसा जायत जाल्यार म्हज्या स्टाफा खातीर, म्हज्या टॅक्निकल स्टाफा खातीर, म्हज्या टीम वर्का खातीर आनी म्हज्या सगळ्या सरभोंवतणी आशिल्ल्या लोकां खातीर. तिना एक गजाल म्हणजे जेन्ना तुका पयलोच फोन येता आनीक फोन येतोच तो पयलोच कांतार आपणाक उमकेच जाय म्हूण सांगना, पूण तूं तांची घरची खबर जावं इश्टांची जावं ही सगळी कशी कितें घेता म्हायती हय एक्चुली तांकां पयलीं इंचात्ता हांव ओके कितें कोत्ता काय म्हणून आमकां आदींच आमी कळून घेतात ओके दीस हो ताचो बॅकग्रावंड म्हणून आनी मागीर ताका सांगता होल्ड कर म्हणून आनी कांतार आमी एक पुणी दवरताच आमी रेडी कितें जाता न्हू लास्ट मिनट आमकां कांतारा सोदूंक रोखडीच मेळना ना आनी कितें टायम टू टायम ते आमची 3 मिनट म्हणजे 3 मिनटांनी एक कांतार काबार जाता आमचो हे जिंगल काबार जाता त्या टायमा भितर आमी एक कांतार एक्चुली रेडी दवरूंक जाय हांव कितें 2 कांतारां मॅक्सिमम रेडी दवरता आनी मागीर उरलेली सगळी मागता ती प्रमाणे आमी वाजयता. पूण एक ऑडियन्स फोनीन कार्यावळींत जो फोन करता तो एक 2-3 फावटी रिपीट जाल्या उपरांत तुमकां ताची वळख जाता. वय वळख जाता मागीर आमी केन्नाय वळख जाता पळय तेन्ना आमी पळयतात आतां वातावरण कशें आसा भायर त्या प्रमाणे आमी मागीर आमकां ताका प्रश्न कशें आसा जाणा तेवतीन बाब ऑफ द लायन आमी पयलीं घेतात चड करून ऑफ द लायन घेता आनी ऑनलायन जाता आसतना केन्ना केन्नाय तो कॉल डिस्कनेक्ट जाता आनी त्या क्षणाक ताका अमकें गीत आसता तें आमी रेडी करून आमी रेडी दवरता पूण ऐन वेळार कितें जाता तो अमकें गीत जाय म्हूण सांगता आनी पीपल आर लिसनींग म्हणटका आमकां कांय पर्याय ना जाता म्हणजे तो दुसरें पद आमी रेडी दवरिल्लें आसता तें वाजोवचें पडटा पूण केन्ना केन्नाय आतां नॅट आशिल्ल्या कारणान इंटरनेट आशिल्ल्या कारणान आनी सगळीं गितां आमचे कडेन कोणाकोणाचें अशें उलयता आमी तें पिटपीट करून काडून तें आमी मॅक्झिमम पॉसिबल हांव म्हणटा 99% आमी लोकांची मागणी पूर्ण करतात अशें म्हणजे ह्या वेळार म्हजे लागीं एक क्लिप आसा पॉली दे कुर्तोरी जेजू मनशाच्या रुपान हातूंत एक कॉमेडी आसा ही कॉमेडीचेर आमी नदर मारूया. बरें स्पीकर की जाय तुमकां ना आमी स्पीकर नागे आमी हाय रे बाबा स्पीकर कितें तसो टीव्ही स्पीकर न्हू तेका मिटिंग उलोवपा मीटिंग उलयताय ते वका ओडपा कन्विन्स कोन तीन रे मगे घाको खबर आहा रे कितें तुमचे तेगे पलीकडे पडेन गे येता आपले गो शुअर येता पाटी ए या तुमगे देश को सपोर्ट आहा जाल्यार रे मगे गो बिपा किसली गरज ना तेका लागो सपोर्ट जाय का मेलले ना तेन्ना मी ते पॉलिटिका कित पडे हा न्हू ते मगे घो सगळे टॅगले उलयताय तिने बाजराबी कित पडाय रे शेता बायलोस तेगे माडा केरेंदीर रयचा तेकाच म्हणा ओट ओय त्या सकयल वाड माशा ना तेजो जाणे रे पाव हालट न्हू ओय सकाट न्हू ओय तुम्ही असं तुमच्या समनी स्मेल झाल्या मगे गोड बिपा गरज ना अरे येलो त्या किल्ल्या सारे माल झाले ते गुणवले काय मिनाका आक्को तुगे गोवा सपोर्टा तेक सपोर्ट कोच कोण आम तुका सपोर्ट करले म्हाका सपोर्ट रे तुगे घरां कितें रोज बघून बोडपा सांग सगळं देव बरें करू बसाय हांव तुमकां कितें रे हापा कितें आटा बसाय देव बरें करू निवडून येत मुट्टू तो इले सांगू मोडे कोण हा तरी तेगे डेपॉझिट होऊन गेले आणि बाबा गे लाड पिवपा कितें आट तुमकां ए ते आता कसं जमार तुम्ही मोहाय किती रे मुगे जेवण बरे तो यो मुगे पण आवय किती आवय चालले रे सगळे असतात किती सामान तो गाडी पण बरे तू काय पोस्ट दिले दुधा पोती आंबा आले दूध घे मामा आई सोमा आटे काळी आले मागी आय त्या पैसा 3 कांदा आले किती दुधा पोती आणा तर कांदा आले बस ना होय